एकटाई जाऊया सोनी आम्ही लागी सोर्या दोन्या देवा दोन्याडे वाकवाकाणूया अनुनाम सोया तारोणातून कोडो जीवितातून सोरू आमकां भुरग्यांक तूं वाता वाटाकूय तुझ्या राजांत फुजन पावूय तारोणातून कोडो जीवितातून सोरू आमकां भुरग्यांक तूं वाता वाटाकूय तुझ्या राजांत फुजन पावूय. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां दिवं. हे मीस आमी भेटयता टोनी फेर्नांदीस आयज आपलो 69th बर्थडे समोरपता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी दिवंक मागुया. तशेंच अश्विनी फेर्रांव हाचे पासत ताचें पर्सनल इंटेंशन आसा ताचे पासत मागुया. आयज जायतीं आमची भाव भयण आपलो बर्थडे समोरपतात तांचे पासत मागुया. एंटनी फेर्नांदीस, मेलिशा वास, एडन रिवेलो, केल एंटनी फेर्नांदीस, एम्यूरियो वास, सांताना रिवेलो, जोनाथन पेरेरा, शेन एंटनी मेंडिस, अलिता ग्रेस मास्कारेनास, लाविंको कार्दोसो, दियानिया रॉड्रिगीज, कियाना कोस्ता आनी हेन्सी फेर्नांदीस हे सगल्या भाव भयणाचेर देवान आशिर्वाद घालो म्हूण ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, आयज भागवत तातुनीच्या त्रेजनाचो 7वो दीस. आयच्या त्रेजनाचो विशय भागवत तातोनी पोरी पवित्र सोबेंत आनी समाजांत संवाद करून जेजूचो पाटलाव करुया. भागवत तातोनीक हॅमर ऑफ हेरेटिक्स म्हणटाले. ताच्या जिविताची ओकोन गोवायके खातीर आनी धोर्मीक शिकोवणी वरवीं तांणी देव जाणवायेन ओनबावार्थ्यांक दिपकायले आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आदार जालो. आमी सगळीं पवित्र सोबेची आनी समाजाची वांगडी. पवित्र सोबेत जियेतना एकामेकाच्या एकचारान जियोवंक सोंपें जायना. तशेंच समाजान जियेतना रागान आनी दुस्मानकायेन जियेता. समाजान तशेंच पवित्र सोबेंत प्रस्न उप्रासतात तेन्ना एकामेका लागीं संवाद करून शांतीन आनी एकवटान जियेवन जेजूचो पाटलाव करूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. मोगळ बाबा भयणीनो, ही कल्पना मनान दवरून आमी ह्या मिसाचे भेटेक सुरवात दित आसतना आमची दर एकल्याची खासगी ते सवान देवाच्या हातांत घालुया. आपले खातीर मागून आमच्या लागीं मागलां तांचोय उगडास करून तांचेय खातीर मागुया. आनी ही मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावंक, सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपोत विधार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो मसगून हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत
Omosoprad, Omosoprad, Omosobuvudoprad. Yapasod bagyon sudans angkwar mariek, Soklia diudutank ani boktank, ani tumkam babamboyinino, मोचकातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी खोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपोत विधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरची आकांतांक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या सांगाता जियेता आनी रासवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आनी थंय तावन तारवार बसून ते आंतोकियेक पावले. ह्या शारांत तावन ते भायर सरलेले तेन्ना थंयच्या भावार्थांच्या जोम्यान पावलूक आनी बार्नाबासाक तांणी आतां संपल्ल्या वावरा पासत तांकां देवाची मजत मागून तांच्याच हातांत घाल्ले. हांगा पावतूच थंयची पवित्र सभा तांणी जमयली आनी आपणा वरवीं देवान केल्लें तितल्याची खबर तांकां दिली. आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तें बी तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोबर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी. म्हज्या राया म्हजे देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नुस्त्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बडाय करूंक तांक ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे. अनीत करतल्यांक तूं विटयताय. फटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक ताणेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कंटाळो येता. जबाब. सर्वेस्परा म्हजें हृदय आयकून घे.
उद्गार. Soy salves para. Soy Soy salves para. soy Soy, 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 soy. Soy salves para. Soy salves para. Soy, soy, soy. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो उजवाड म्हजे वाटेचो. Soy salves para. Soy salves para. Soy, 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 soy. Soy salves para. Soy salves para. Soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा पोरमोणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sumya. जेजू देव मंदिरांत गेलो आनी शिकोवंक लागलो. हें पळोवन जुदेव ओजाप जावन म्हणटाले, हाका जाणवाय खंयची रे, शिक्षण कांय ना ताका. जेजून तांकां परतिपाळ केलो, म्हजी शिकवण म्हजी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची. कोण ताची खुशी करूंक राजी आसा जाल्यार म्हजी शिकवण देवाची आनी म्हज्याच मनांतली तें ताका कळोन येतलें. जो कोण आपलीच ओस्तोंगी उलोयता तो आपलीच वडवीक सोदता, पूण जो कोण आपणाक धाडला ताची वडवीक सोदता तो स्वता प्रमाणे चलता. असल्या मनशा सोवे लोटीकपण ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमानिये. Wakani tuka Krista. मोगाळ भावं भयणीनो, जे भाशेन आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकला, बागेवंत आंतोनीपोरी पवित्र सोबींत आनी समासांत संवाद करून जेजूचो पाटलाव करुया. ह्या विशयाचेर आमी आज नियाळ करता. हांव एक बरोवप्याचो बूक वाचतालो तेन्ना त्या बुकांत तो एक खबर सांगता ती तुमच्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. एक काजारी जोडे आसले. मोगान पडून ती काजार जाल्ली. घोवाचो स्वभाव एके भाशेन, बायलेचो स्वभाव दुसरे भाशेन. म्हणजे घोव दुसऱ्या लागीं चड उलोय नासलो, ताका इश्ट मित्रां नासलीं. आपले बायलेचो तो खूब मोग करी, काम बरे भाशेन करी आनी कामाक साकून आपल्या घरा येवन तो वेळ सारी. ताची बायलूय ताचो खूब मोग करी. ताची बायल हांसत्या तोंडान दुसऱ्यांक जाप करपी. तिका इश्टागतीचो स्वभाव आसलो. शी हॅड अ फ्रेंडली नेचर. सगल्यांक ती बरे भाशेन जाप करताली आनी हे भाशेन ती बरें जिवीत जियेताली. एका दिसा कामाक साकून येता आसतना घोवान बायलेक एका दादल्या लागीं उलयता तें पळयलें. कांयच म्हणलें ना. ताका मातशें राग आयलो.
आणि थोड्या दिसांनी कामाक साकून येता आसतना आपली बायल त्याच दादल्या लागीं उलयतात ती तिका ताणें पळयली ओदीक राग ताका आयलो पूण बायलेक कांयच म्हणूंक ना पयलेच पावट कांयच म्हणूंक ना दुसरेय पावट कांयच म्हणूंक ना आनीक एकदां आपली बायल त्याच दादल्या लागीं हांसून उलयता ताणें पळयलें तेन्ना तो ओदीक रागार जालो आनी तिका दुबावूंक लागलो पूण आपले बायलेक कांयच म्हणूंक ना भितरल्यान भितर तो रागा बरीत जायत वेतालो आपले बायले विशीं दुवेस दवरूंक लागलो आपली बायले आड आपलेच भितर खडूसाण दवरूंक लागलो तिका बरे भाशेन जाप करपाचो के भाशेन तो बंद जालो बरे भाशेन उलयनासलो ही वॉज ट्रायंग टू एवॉयड हर तिणें बरे भाशेन ताका जाप केली जाल्यार तो बरे भाशेन जाप दिनासलो बायल चिंतूंक पडली कितें जालां म्हज्या घोवाक पूण घोव कांयच सांगोना हे भाशेन मोगाचे भाव भयणीं तांच्या काजारी जिवितांत ताणाव आयलो There were tensions in their marriage. बायल उलोवंक सोदी घोव उलोयना मोनयांनी आपलें जिवीत घरांत सारता घरांत आसात पूण घोव बायल कशी नात आनी हे भाशेन मोगाचे भाव भयणीं ह्या घोवाक दुयेंस जावंक लागली बारीक जालो जेम पडना जाली जेवण रुचना जालें बारीक जायत गेलो एका दिसाक कोणाकूय तरी तांणी हें सांगलें दोतोरागेर गेल्यार दोतोर सांगूंक लागलो इट इज अ सिकनेस ऑफ सम टेंशन कितें तरी ताका स्वतायता पूण तो कोणाक सांगूंक सोदिना पूण एका इश्टाक भाशेन इश्टाक म्हणल्यार एका मनशाक तो सांगता आपले बायलेचे के भाशेन तो कंप्लेन सांगता तेन्ना ताका गमता की कितें तरी ताका भितर स्वतायता म्हूण मोगाचे भाव भयणीं बायले आनी ताचे मदीं के भाशेन संवाद करूंक तो मनीस फुडें सरता तांकां एकामेकाचे फुडें धरून तांचे मदीं भासाभास जाता संवाद जाता डॅज अ डायलॉग बायल पयलीच पावट जाणा जावंक पावता की आपलो घोव पिडेंत आसा ताच्या मनांत आसलेल्या दुबावाक लागून ती ताका सांगता म्हाका आनी त्या दादल्याक कांयच ना मोगाच्या भावांनी भयणीं संवाद डायलॉग खूब गरजेचो खासरी आमच्या भावा भयणांच्या जिवितांत जायते पावट काजारी भावा भयणां एकामेका लागीं उलयनात तेन्ना एकामेका लागीं डायलॉग करिनात तेन्ना ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून तांचे मदें उजोती जातात ती एकामेका लागीं उलयनासतना रावतात इल्ली इल्ली एकामेका सोरशिल्लीं पयस जातात आनी तांची काजारां मोडून वेतात कितल्या जाणांच्या काजारांनी मोगाचे भाव भयण अशें जालेलें आसा कित्याक there's no dialogue between the husband and wife संवाद डायलॉग मोगाचे भाव भयणीं जायते तरेचो आमचो मिसअंडरस्टँडींग आसा तो गैरसमज आसा तो पयस करता एकामेकाचें मन कितें एकामेकान उमकी उतरां कित्याक म्हणलीं एकामेकान उमके तरेन कित्याक वागप केलें हें डायलॉग करतकूच मोगाचे भाव भयणीं जाणांक जावंक पावतात आनी आमी संवाद कोण भाशेन करचो तें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता जेजू देव मंदिरांत बापाचें उतर परगट करता आसतना जुदेव ताचे आड गुणगुणटा ताचेर आड उलयतात कोण रे हो ही जाणवाय ताका खंयची आयली हाणें शिकप कांयच करूंक ना जाल्यार ताका जाणवाय खंयची जेजू मोगाचे भाव भयणीं तांचे लागीं एक डायलॉग करता
आनी आमचे मदीं जेन्ना आमी संवाद करता तेन्ना हो संवाद कोण भाशेन जावंक जाय तें जेजूच आमकां सांगता. पयले सुवातेर जेजू आमकां म्हणटा संवाद जावंक जाय स्वता प्रमाणे. दुसरे सुवातेर संवाद जावंक जाय देवाचे खोशे प्रमाणे. संवाद जावंक जाय देवाक मोहिमा दिवंक. जी कोण देवाक मोहिमा दिवंक सोदतात ती त्या संवादांतल्यान जायतें बरेपण हाडटात. मोगाच्या भवानी भयणीनो, अणभवांतल्यान म्हज्यान सांगूं येता की जायते फावट जेन्ना खासदाऱ्या मदीं उजोती जातात तेन्ना ती सोत कितें तें सांगूंक सोदिनात. ती देवाची खुशी तांचे सगळें कितें आसा ती सोदून काडूंक सोदिनात. ती देवाचे मोहिमे खातीर तो संवाद करिनात. ती आपल्याची खुशी पळयतात, आपल्याची मोहिमा पळयतात. मिजाशीन गोरवान ती संवाद करतात आनी हाका लागून जायते फावट तांचे गोरावे फुटतात आनी तांच्या भुरग्यांचेरूय जायते वायट परिणाम जातात. भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत मोगाचे भाव भयणीनो आमी नदर मारली जाल्यार जायत्यो ओचुऱ्या वीस मिलाग्री ताणें केल्यो. एके बायलेचेर नाटकायेन तिचो घोव एक भाशेन दुबावतालो, तिची नाटकाय करतालो. भुरगें जालां तें आपलें न्हय म्हूण ताणें व्हडलो तोंटो एके भाशेन केलो. तो भाग्यवंत आंतोनीच्या कानार पडलो. भाग्यवंत आंतोन आयलो. ह्या भुरग्याक, ल्हान भुरगें, उलोवंक जायनासलें भुरगें, ल्हान भुरगें, ताचे लागीं ताणें विचारलें तुजो बापूय कोण? ह्या ल्हान भुरग्यान त्या मनशाक जो त्या बायलेचो घोव आसलो, ह्या भुरग्याचो बापूय आसलो, ताका बोट दाखोवन म्हणलें हो म्हजो बापूय. मोगाच्या भावानी भयणीनो, हो भाग्यवंत त्या दादल्याक सांगता ह्या भुरग्याचो हें तुजें भुरगें, ताचो परामोस कर, तुजे बायलेचो मोग कर, तिची निगा घे. ती तुजो मोग करता, तिचो फुडार तूं बरो कर. मोगाच्या भावानी भयणीनो, आमचो भाग्यवंत जायती ओचुऱ्या विस्मितां करता. कितें भाशेन पवित्र सभेचो तो मोग करता, कित्याक तो जेजूचो मोग करता. जेजूच्या इतल्या मोगान तो बोडलेलो की जेजूच खातीर आपलें जिवीत तो जियेता आनी ओचुऱ्या विस्मितां मिलाग्री जेजूचेच पदवीन तो करता. मोगाच्या भावानी भयणीनो, जेजूचे देवाचे मोहिमे खातीर जो कितें करता तो सदांच स्वता प्रमाणे करता आनी तो जें काम करता तातूंतल्यान देवाक मोहिमा मेळटा. ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमचो विशय आमकां कितें करूंक लायता तें आमी बरे भाशेन करूंक वावरुया. पयली सुवातेर पवित्र सभेंत आमी बरो संवाद करूंक आमचे लागीं मागता. ओय मोगाच्या भावानी भयणीनो, पवित्र सभा पवित्र, पण पवित्र सभेंत पातकी वांगडी आसात, आपल्या पोटान बोल्लोले वांगडी आसात. आपल्या मोहिमे खातीर, आपल्या नांवा खातीर, आपल्या गोरवा खातीर वावुरतले मनीस आसात. ज्या मनशांचे वागणुकेक लागून जायते फावट पवित्र सभेक नुकसाण जाता, देवाक नुकसाण जाता आनी पवित्र सभेचें नांव पिड्ड्यार जाता. पवित्र सभेंत जो एकवट आसलेलो, जो एकवट आसूंक जाय, तो एकवट मोगाचे भाव भयणीनो जायते फावट देवाक जायते भाशेन जायना, कित्याक मनीस आपसुवार्थान पवित्र सभेंत आसलेल्या वांगड्या मदीं फुटी घालता. आमच्या कांय गांवांनी फेस्तां परबो बी जातात तेन्ना आमी नदर मारली जाल्यार कितें आमी पळयता काय
थोडे मनीस आसात जे आपले कास्त वयर काडून आपल्या कास्ता पोरमोणी ओ वांगरां पोरमोणी आपल्या फॅमिली पोरमोणी फेस्तां पोरबो करतात. असली मनशां मोगाचे भाव भयणींनो देवाचे मोहिमे खातीर ती फेस्तां पोरबो करिनात, आपलेच मोहिमे खातीर आपल्याच व्हडपणा खातीर ते करतात. What they are doing is external ritualism. बायल्यान करतल्यो त्यो संवयो तांचे काळीज मोन देवाचेर ना, तांच्या काळजांनी देवाचो मोग ना, ती फेस्तां करतात. फुटी आसात, दुस्मानकायो आसात, व्हडपण आसा तेंच घेवन रावतात. दिसता की जी फेस्तां पोरबो करतात ती फकत हे वायट आसा ते समोरून करतात काय म्हूण. मोगाच्या भावांनी भयणींनो देवाक असली फेस्तां पोरबो, असली नोवेना, असली मागणी मानोनात. कितले पावट देवाचे उतर मोगाचे भाव भयणींनो आमकां ह्या विशीं शिटकायता, पूण हे देवाचे उतर आमच्या भेऱ्या कानार पडटा कशें दिसता. मोगाचे भाव भयणींनो दर एक मीस, दर एक मागणेन, दर एक नोवेन, दर एक त्रेसेन, दर एक फेस्त जावंक जाय आमकां देवाच्या मोगान अदीक वाडूंक आनी पेल्याच्याय मोगान वाडून बरो आमचो पवित्र सभा करूंक, बरी आमची ग्रोजमाता करूंक, आमचे मदे एकवट शांती मोग अदीक वाडूंक. भाग्यवंत आंतोनीकूय जाय मोगाच्या भाव भयणींनो आमी सगळीं हे भाशेन जियेल्लीं. संवाद जायते पावट घोडी आमचे मदीं जाता, पूण संवादाक आमी येता तेन्ना घोडी आमी आमचें मन घेवन येता, प्रेजुडिसीस घेवन येता, आमकां जाय तें सांगूंक येता, देवाक जाय तें आमी थंयसर भासाभास करून ते सुडावे करूंक सोदिना. आमकां जाय तें आमकां कितें मेळटलें तें पळोवन मोगाचे भाव भयणींनो जायते पावट असलो संवाद जाता. असलो संवाद मोगाचे भाव भयणींनो कोणाकूच कांयच बरें करिना, तातूंतल्यान कांयच बरें येना. बगोर जायते पावट तसल्या संवादा वरवीं दुस्मानकाय अदीक वाडटा, आमचे मदें फुटी पडटात आनी ह्यो फुटी मोगाचे भाव भयणींनो पवित्र सभेन जाय तो काळ उरतात आनी आमच्या फुडले पिळगेक पासून हाचो वायट परिणाम जाता. कित्याक हीं भुरगीं आपली जाणटी पाळटाल्यो त्यो वायट संवयो आपणूय पाळटात आनी हे भाशेन मोगाचे भाव भयणींनो आमच्या गांवांनी पासून आमच्या फिरगोसांनी जायते तरेच्यो पवित्र सभे मदें कास्तांक लागून फॅमिलींक लागून जायते पावट मोगाचे भाव भयणींनो फुटी पडलेल्यो आसात त्यो आमी पळयता. Can we expect this type of practices in our church in this ancient time? संवसार सगळोच बदलता आसतना आमची काळजां कित्याक बदलनात? देवाचे उतर आमच्या कानांनी कितले पावट सादता आसतना कित्याक आमची काळजां आमी बदलूंक देवाक संदी दिनात काय? हाचेर मोगाचे भाव भयणींनो लक्ष घालूंक आज देवाचे उतर आमकां आपयता. गोडे आमी आमच्या पादविगाराचेर पासून कितें कितें उलयता ओ पाद्रींचेर उलयता. पाद्री सांत न्हय, आमकां जायते तरेचे ओगूण आसात आनी जायते पावट पाद्री वडील कशे गोडी जायते थाराव घेतात ते सगल्यांक बरें पडनात. पूण जायते पावट मोगाचे भाव भयणींनो आमी तांचे सोशे वचून संवाद करचे सुवातेर आमी तांच्यो खबरो दुसऱ्यांक सांगता. जायते पावट तांच्यो खबरो भुरग्यां उजेर उलयता आनी दुसऱ्यांचे आनी भुरग्यांचें मन पासून आमी पाद्र विशीं के भाशेन पिड्ड्यार करता. आज देवाचें उतर आमकां उलो करता. संवाद कर, जाचेर तुका कितें आसा ताचे सोशें वच, तुजें मन ताचे सोबीतशें दवर, तुका ताचें कितें बरें ना लागोना तें ताका सांग, ताचे खातीर माग. जें तूं ताका कितें सांगूंक सोदता तें देवाचे खोशे प्रमाणे आनी सोच जाल्यार तुका कांयच भिरांत ना. गो टू हिम, एक्सप्रेस टू हिम what you feel about him.
असलो संवाद करून आमची पवित्र सभा मोगाचे भाव भयण घट करूंक पवित्र सभा वाडूंक देवाचे उतर आज आमकां उलोवप करता. मोगाचे भाव भयणो, आमच्या समाजांत जायते तरेचे वायट आसा, हें वायट वाडत वयता. सगळे तरेचे वायट आमच्यांनी हांगासर एक भाशेन शर्मांत डिस्कस करूंक जायना. पूण एक वायट हांव तुमच्या मुखार आज दवरूंक सोदता तें हें, समाजांत आमी जायते फावट मोगाचे भाव भयणो दुसऱ्या मनशाचें मनीसपण पळोवंक चुकता. दुसऱ्या मनशाक आमी मनीसपणाचो मान दिना, मोगान ताका आमी लेखिना, ताची आमी बेपरवा करता. जायते फावट आमी आमच्या उतरांनी आनी खऱ्यांनी ताका आमी दुखयता. दर एक मनीस जावन आसा देवाची रचना, देवान आपले सारखे आनी रूप ताच्यान घातलेलें आसा. जेन्ना आमी ह्या मनशाक मानान मोगान लेखिना तेन्ना आमी देवाक दुखयता. जायते मोगाचे भाव भयणो आमचे मदें गरीब पोरकी आसात. मायग्रंट्स आमी ताका म्हणटा. हांव व्हडल्या व्हडल्या मायग्रंट्सांची खबर करिना, जांची लागीं व्हडलीं व्हडलीं घरां आसात तांची खबर करिना. जायते फावट आमकां रस्त्यार वतांत पावसांत शियांत गिमांत काम करतले जायते आमचे पोरकी भाव भयणां दिसतात. जायते फावट आमी तांकां घांट्या मोडून उलो करता. मनशां ती तांकांय दुखता, तांकांय फिलिंग्स आसात. मोगाचे भाव भयणो तांकांय भावना आसात, दुखता तांकां. जायते लागीं हांव उलयलां ती म्हणटात आमची गोंयकारां आमची किकोन करतात, आमकां मनशां कशें लेगिनात, आमी मनीस न्हय जाल्ल्या भाशेन आमकां लेखतात. मोगाचे भाव भयणो हांव सांगूंक सोदिना की आमी पोरकी मनशांक आमचे मदीं हाडची म्हूण दुसऱ्या स्टेटींतली दुसऱ्या देशांतल्या मनशांक आमचे मदीं हाडून दवरची म्हूण न्हय अशें हांव सांगूंक सोदिना. पूण आमचे मदीं आसात तांकां आमी कोण भाशेन लेखता ताचेर आमी लक्ष घालूंक मागता. कित्याक देव मोगाचे भाव भयणो इस्रायल पोरचेक म्हणटा तुमचे मदीं आसात त्या पोरक्यांचो मोग करात, तांकां आदार दियात. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो जाता ते भाशेन एकल्या मनशा लागीं पासून आमी संवाद केलो जाल्यार ताच्यो दुखी कितें, कित्या खातीर तो आयला, ताची परिस्थिती कितें हें आमी जाणा जावंक पावतलीं. हांव एकेका मनशाक आपली काणी आसा, आपली स्टोरी आसा. जे भाशेन आमकां दर एकल्याक आमच्यो स्टोरी आसात तेच भाशेन मोगाचे भाव भयणो आमच्या समाजांत आसलेल्या दुसऱ्या गांवच्या आमच्या मदीं आयलेल्या बाबा भयणांकूय तांच्यो काणी आसात, जिविताच्यो काणी आसात आनी तांच्या जिवितांच्या काणयांत मोगाचे भाव भयणो जायते तरेचें दूख आसा. म्हज्यान सांगूं येता कित्याक जायत्यांचे लागीं हांवूय उलयलां. आमी तांची किकोन करता तेन्ना तांकां दुखता. जेन्ना आमी दुसऱ्या मनशांक दुखयता तेन्ना आमी देवाक दुखयता म्हणून मोगाचे भाव भयणो आमी मनांत दवरुया. आज देव आमकां उलो करता. हाऊ डू यू ट्रीट युअर फेलो बीइंग? अ मायग्रंट इज ऑल्सो अ फेलो बीइंग. How do I look at my fellow being? Do I treat him as a child of God or do I despise him? I discriminate against him. I treat him as less than a human being. हे भाशेन जर तर आमची वागणूक जाली जाल्यार मोगाचे भाव भयणो आमी जायते वायट करता. आज मोगाचे भाव भयणो देवाचे उतर आमकां जो संदेश दिता तो आमी पाडूंक वावरुया. आमी देवाचो पाटलाव करूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक कितें भाशेन हाचो विशय आमकां आपयता. भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमचे पवित्र सभेंत आनी आमच्या समाजांत आमी संवाद करून जेजूची पाटलावदारां म्हूण दाखोवंक आयचो विशय आमकां आपयता जाल्यार मोगाचे भाव भयणो आमच्या दर एकल्याच्या खासगी जिवितांतल्यान जावं ते आमच्या घरांत जावं ते आमच्या शेजाऱ्याक हो संवाद करुया.
दुसऱ्या लागीं संवाद करूया. घोडी जायतीं वर्सां जालीं आमी आनी शेजारी दुस्मानकायेन जियेत आयल्या. आमचीं भुरगीं एकामेका लागीं दुस्मानकायेन जियेतात. कितलो तेंप म्हूण आमी असले दुस्मानकायेन जियेतले काय? संवाद करूया. लेट्स बी बोल्ड. घोटाय घेवन फुडें सरुया, संवाद करूया. आनी असलो संवाद आमी करूंक पावल्लीं जाल्यार मोगाचें मांव भयणीरो, देवाची काकलूत आमकां मेळटली. देव आमचेर आपले आशिर्वाद घालतलो आनी आमच्या जिवितांतल्यान जायतीं बरेपणां आमच्या घराब्यांत, आमच्या पवित्र सभेंत आनी आमच्या समाजांत आमकां भोगूंक मेळटली अशें जावं. उबी रावया आनी आमची मागणी दुनिया देवा मुखार आमी आतां काल्तिकायेनूच दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितांत पवित्र आत्म्याची खोर ओळख घेवंक आनी ती आपले पोरजेक दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाच्या आदार मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरचेचे वर्तेपण मानून घेवंक पिडापीड दिना जावन आपले फुडारीपण जबाबदारेन पालोवन देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताच्या भावार्थाची गोवायकी दिवंक आनी पिडापीड दुमालो सोंसतेल्यांक पवित्र आत्म्याची गोटाय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमी हांगा एकठांयल्यांत ती देवाची काकलूत अणभवूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान समाजांत तशें पवित्र सोबेन शांतीन आनी एकवटान जिवोवंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमची दर एकल्याची कासकी देसवान देवाच्या हातान घालुया. आपले खातीर माग म्हूण आमच्या लागीं मागलां, तांचे खातीर केरीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. भोव मोगाळ बापा, सगळे तुजे देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता, आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं सदांच आयकताय, देखून आमी तुका वाखणटा. ह्याच भावार्थांत तुजे मुखार आनी थोडी आमची मागणी आमी दवरल्यांत, तांचेर तुजी दिश्ट घालून आमकां तुजी कशी जाल्यार ती फावो खोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. वेटोनीच्या वेळार गीत आमी गावया. C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. आमची काळजां दवरता,
म्हज्या भवानी भयणेनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपूत विधार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमोण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्व पदवीधार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक येवन समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोर पटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सोडवणीच्या सासनीक जिविताक आमी पावूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी ते सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीधार आनी सासनांच्या देवा, सर्व कार्य आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओहो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांतून तुज्या भक्ताच्या मनांक ही परब समरंभूंक तुजी पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvespor tu. Sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सर्वेस्पोराची नावी येता तांकां सुई. उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली
तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. सौम्या जेजू आमी लोकांत आमी एकासितले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गंवळी बापा आनी सगळ्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवास धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जोळीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्या तुज्या पुतान दुवांची दया कर म्हूण आमी मागता. सगळ्या आमच्या गोरच्यांची दया कर. आपले खातीर माग म्हूण आमचे लागीं मागलां तांची दया कर. अंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत आंतोन आनी सर्व काळीं तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा, सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. मागणे म्हणल्यार आमच्या देवा लागीं संवाद करप. आमचो देव आमची मागणी आयकता, आमच्या गोरजांक पावता, तो आमच्या लागीं उलयता. कोण भाशेन आमी आमच्या बापाक उलो मारूंक जाय तें जेजून आमकां शिकयलां. आमच्या बापाक आमी उलो मारता आसतना आमी बापाचे कशे प्रमाणे आमचें जिवीत जियोंक, सदांकाल बापाची मोहिमा आमच्या जिवितांतल्यान आमी वाडोवंक, पवित्र जिवीत जियोंक आनी दुसऱ्या मदें बऱ्या संबंदान जियोंक आमकां देवाची कृपा ह्या जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया.
आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थळ्ळींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवांच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वोटांत सांबाळ तुजो जियेत आनीक राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमीन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी संवसाराचें पाप काडटली देवाची शिडी तिच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमुनियाच्या वेळार गीत आमी गावया D18 पेज नंबर 57 D18 पेज नंबर 57 Jesu prokas Golgotha Modur sogit Tuka nam Korwaicie małtona Omród sorgicie kalza Tuka zakun muksota Tuka pivun tan varta Dusri ashana zata Bogortum Jesu moga Tuka zakun muksota Tuka pivun tan varta Dusri ashana zata
तुका चाकून मुख सोडटा तुका पिवून तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तुमची मोगा तुका चाकून मुख सोडटा तुका पिवून तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तुमची मोगा आमची सोवी कोरबिरा आमचेर तुजो काळूज काळोखांतली काळमोना तुज्या मोगान भरकाल जावं तुका चाकून मुख सोडटा तुका पिवून तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तुमची मोगा तुका चाकून मुख सोडटा तुका पिवून तान वाडटा दुसरी आशा ना जाता मोगोर तुमची मोगा प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुझी आणि तुझे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावां भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. मोगाच्या बावणीनो, आयज आमचे मदें आसलो फादर दोनातो रॉड्रिगीस गांवांत बेतालवाती शेजारी आनी तशेंच रायतूचे सिमनारींत प्रोफेसर कसो तो वावुरता. सिमनारिस्टांक शिकय तो थंयसर शिकयता. जायते भायल्या गांवांत रोमा शारांत शिकून आयला. शिकपान एकदम हुशार आनी ह्या पासत म्हाका दिसता ताच्या जिविताची चड वर्सां सिमनारींतूच भुरग्यांक शिकोवंक. तो आयज हांगा येवन आमकां हें मिसाची भेट भेटोवन बरें प्रवचन ताणें केलां. ओदेक पवित्र सभेंत जावं समाजान संवादान जिवंक डायलॉग करूंक. आयज गोव बायलां मदें कुटूंब तुणटात. जावं जायते जाण पातबिगाराचो पातकुरांचो कोपेलांचो राग दोन आसतात. कित्याक
आमकां कितेंय म्हणलें आमी राग दोन रावतात, कितेंय पात बिगार कोत्ता वो हांव कितें कोत्ता आमी ओगी रावतात, एकामेकाक सांगतात, येवन डायलॉग करून उलयनात. कितें मिसअंडरस्टँडींग आहा, कितें सारकें जावंक ना तें उलोवंक जाय. तशेंच धरून रावल्यार जायना तें. काय बरो बरो शर्माव ताणें केला. उक्त्या मनान आमी जिवंक जाय. जावं घोव बायलां कशीं एकामेकाक कितें घडटा तें सांगूंक जाय. तेन्ना कुटुंबान मोग वाडटा घोव बायलां मदें. तशेंच पात बिगार कितें कोत्ता घडये तुमकां सोजमोवचो ना. वो पात बिगार वो हांव केन्नाय कितेंय म्हणटा तें रागान घेवन रावतलें, पूण येवन भासाभास बरे भाशेन सांगचो ना, उलोवचो ना. तो आयज बरो फादरान शर्माव केला. आमी सदांच डायलॉग करून एकामेकाक उलोवन मिसअंडरस्टँडींग गोंय समोर जाता तो पयस करूंक भाग्योन तातून आमकांय आदार दिवं. तो फादर दोनाताक भाग्योन तातून आशिर्वाद घालूं ताचेर ताचे वावराचेर म्हूण मागता. मोगाच्या भावणीनो, आमचें कोपेल नेटोवन जालोलें, पूण आमचो थिंगा एक प्रेयर रूम आसलो तो बंदूच आसलो जाय तो काड, आनी तो बेश्टो रूम आसलो. तो आमी आतां ह्या दिसांनी नवें प्रेजेंट चलता तेन्ना तो आमी प्रेयर रूम आतां नेटोयला, रेनोवेशन ताचें केलां आनी वस्तू जाग्यार घातल्यात. कित्याक जाय तो लोक मीस जाल्या म्हणटोच प्रेयर रूमान वेता, फटवता आनी पोत्तो येता. म्हाकाच मातशें उणेंपण भोगतालें, पूण आयज शेवटाक तो रेडी जाला. आतां मीस जाल्या म्हणटोच, साल्व जालें म्हणटोच, नोवेन जाल्या म्हणटोच आमी ताची उक्तावणी कोत्तल्या. जेजूक साक्रामेंतान थंयसर व्हरोन आमी दवरतल्या. आनीक तिसरे सुवातेर आयज भाग्योन तातोनीची परब, पूण आमी ताची परब येता त्या आयताराक एक निसवेर करतल्यात. पूण आयज भाग्योन तातोनीचो ताची परब ताका मान आमी दिता. उदीक करून आमकां ह्या कोपेलाक ह्या गांवांक व्हड खुशालकायेची परब, कित्याक ह्या कोपेलाचो पातोण तो आनी आमकांय जण एकल्याक ताची जायती भक्ती. ह्या कोपेलाक एक पातोण कसो जायतीं जाणां आमी भावार्थान हांगा येता, जायती आमकां ताची भक्ती, जायते आमच्या गोरसांक तो पावता. तो आयज ताच्या जिविता पासत भाग्योन तातोनीच्या जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी तेच बरोबर सदांच हे भक्तीन भाग्योन तातोनीचे देवाच्याय मोगान आमी वाडोवंक सगल्यांक आमकां भाग्योन तातोन जावं दी एक नमणो. तुमकां सगल्यांक भाग्योन तातोनीची खुशाल बरीत परब हांव येता. हॅप्पी फिस्ट. सगळीं उबी रावया, आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपोत वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाची वाड उपकार.
Antoni Bogda आमचे पासोत विनोती आमचे पासोत Santaton आमच्या Bogda Sorgar voi sotos tumbogita आमचे पासोत जेजूक मागणे कर Sorgici vatin amkan sonon vor Santaton आमच्या Bogda Amkau kodits tu saninaka Vaita vigna sorvamci poisko Bavartan tirgotam ka kondovor Moima Baba Moima Buddha Moima trikochiteva Moima Baba Moima Buddha Moima भाग्यवंत Anton माग आमचे पासून Cristan basela te favos aucia प्रार्थूया सर्वेस्परा सासनांच्या देवा तुवें पादोवाच्या भाग्यवंत Antoning खोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरची आकांतांक आसलोल्याचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. देवाचो आदार आसूं सोदांकाल आमचे थंय Amen. Boforadik magne Santaton हे भाग्यवंता सादादोन भक्तांमध्ये बोल्या आणि मोवाडा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाकाणलोल्या शेगुणा पासत आणि सावरून आसलेल्या मोगा पासत झोपेल्या सोबे तुवें दाखयलोय फावो जाली तुका ते देणी व्हड
आनी विचित आनी विचित मिलाग्री कोचे मिलाग्रीकोचे ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना चेपरी चेपरी आनी कोणाकूच कोणाकूच भोगताक भोगताक दिले ना दिले ना तुज्या तुज्या उतराकूच उतराकूच मिलाग्र्यो घडोवप मिलाग्री घडोवप आनी तो तूं सदांच सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उच्चारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर भोवचेवताची भोवचेवंताची मागणी आयकूंक मागणी आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी उल्हासाची मागणी तुजे सभे तुजी सभे केन्नाच निर्फळ केन्नाच निर्फळ जाली ना जाली ना पिड्योवंताक पिडेवंताक तो भलायकी दितालोय सांडलोल्यो वस्तू पोत्यो मेळत दुकान सरपटल्या सभे तुजें काळीज सोसोताले दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यांत तुवें जिबे केले ह्या संवसारांत असलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस नासली भायर रावून पातक पेल्याचे दूख आनी कोनिश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावूंक नेजो आसली देरावून ह्या नियाडांनी तुजे मागणी देवाताय भोवस पडादीक म्हणसाणो जावून हांव दिमेर पडला तुजे इमाची मुखार आनी सगल्या विस्वासाक म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज हे वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंत एक उक्ती कर तुका जाय ते माग बावाटान माग आयज भाग्यो तातूंत एक मान दितात माग ताचे लागीं तुजी गरज तुका जाय तें तुका नोकरी जाय माग भुरग्याचे देणे जाय भुरग्याचे देणे माग तुजे कुडीक पिडा आसा भाग्यो तातोनीच्या हातान घालून पेकोवणी माग परदेसांत आमची भाव भयणां आसात तांचेरूय भाग्यो तातोनीचो आशिर्वाद मागुया हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक वतलोय नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय हे भोव मोवाडा आनी मोगाडा भोगता सांत तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी सोंसोऱ्याची जावन आसली तो त्याच दोयाळपणान आनी सोंसोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान सदां दोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्या फोड मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन आमच्या आपा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कपेन वलली सवीस पोचेता आयसा उसले मदेन सदो आनी सदयचो पोचेचो भाग्यन मरे देवाची माय आमा पापयां खातीर नत कोर आतां आनी आमच्या मरेच्या वेळार आमेन महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं दोनी जेजू क्रिस्ताचो तुमच्या मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वय तुमचे बेसाबांक घालूंक जो बापान पळयता आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी भाग्यो तादोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन सगल्यांनी दिमेरूच रावची
तुझ्या मोगा भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा मनशा सोयमा आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयमा आयलोल्या देवाच्या पुता मोसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजान सावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं दोसोय आमकां तुझ्या जेवणा मेजान सावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं